मोगचनो देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमिस्तांग. भारतीय कथोलिक युवा संचलन 100 घटक नतल फेस्त संदर्भी म्हणून अर्था आडिल्ल्या क्रिसमस संमेलन 2024 या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमिस्तांक हार्दिक स्वागत. जशें बळकबिणें गर्दन गोट्याक सोबायना तशें मानाचे सैरेन आसतना ह्या वेदीक सोबायना. देखून हांव विनंती करतां आमचे फिरगेचे मोगाळ विगार बाप संतोष डिसोजा आनी आमचे फिरगेज गोळे परिशदेचो कार्यदर्शी श्रीमान लॅन्सी क्रास्ता, तशेंच कातोलीक सभा अध्यक्ष श्रीमान एराल्ड मोंतेरो, तशेंच ICYM शांबूर घटकाचो सांस्कृतीक कार्यदर्शी जोशुआ बॅप्टिस्ट, तशेंच ICYM विटला वराडो कार्यदर्शी रितेश लोबो, ICYM शांबूर घटक सचेतक मेल्विन पायस, हांकां ICYM शांबूर घटकाचो अध्यक्ष रॉय पाशन आनी कार्यदर्शी लिडिया लोबो आनी मानाच्या सैर्यांक वेदिक आपण हाडच्याक हांव विनंती करतां. खंयचेय कार्य आराम करच्या पयलें देवाचो आदार गरजेचो. देखून आतां हांव विनंती करतां डेलेन लोब आनी पंगडाच्यांनी मुखार येवन एक प्रार्थना गीत आसोवें हें कार्य आराम करच्याक. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे. हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू. ये यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. प्रार्थना गीत गायिल्ल्या डेल्विन आनी पंगड तुमकां देव बरें करूं. आतां हांव विनंती करतां सर गण्य व्यक्तींनी वेदीचेर आसलो दिवो पेटोवन हें कार्य उद्घाटन करच्याक. दिवो पेटोवन कार्य उद्घाटन केल्ल्या सर गण्य व्यक्तींक देव बरें करूं. आतां हांव विनंती करतां ICYM अध्यक्ष रॉय पाशन आनी जमलेल्या सर गण्य व्यक्तींक स्वागत करच्याक. रस्त्याराक आपले रस्त्याचो गरज खंडीत जाना. जर रस्त्याराक वैजसो गरज आसा तर वैजाक धाडटो कोण ना. तंत्रज्ञानीक गरज आसली तर तंत्रज्ञानीक धाडटो कोण ना. पूण तो जना आसा ह्या मनशा कुळाक बोगसण्याचें. त्या देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारार धाडलो. तो जल्मलो म्हजे पासतो आनी तुजे पासतो. वय मोगाच्या न्हू
देव बरी सांज दिव तुमकां सोमेस्तां. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन 100 गटाक मांडून हाडल्या क्रिसमस हमेलन 2024 ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांचो मोगाचो येवकार मागूंक हांव खोशी व्हरतां. आयच्या ह्या कार्याक हजर आसात आमचे विकार बाप फादर संतोष डिसोजा. ह्या कार्याचे अध्यक्षपण सोबयल्ल्या तुमकां सर्वांचे तर्फेन मोगाचो स्वागत मागतां. आमच्या सर आयसीएमाच्या कार्याक प्रोत्साव दिवच्या आमच्या फिरगजचे कार्यदर्शी जावन आसच्या लॅन्सी क्रास्ता तुमकांय फिरगजगारा तर्फेन मोगाचो स्वागत मागतां. आमकां युवजनाचो पाठिंबो जावन सदांच सल्ला सूचना मुखांतर आमच्या सांगता वावर करच्या आयसीएमा सचिदाक जावन आसच्या मेल्विन पायस तुकाय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. ह्या कार्याची जबाबदारी घेवन सदांच आमच्या सांगता आसच्या आयसीएम 100 गटाचो सांस्कृतिक कार्यदर्शी जोशुआ बॅप्टिस्ट तुकाय मोगाचो स्वागत. तशेंच सांजुआम पावलो दुसरो विटला वाराडो हाचो कार्यदर्शी जावन आसच्या रितेश लोबो तुकाय ह्या कार्याक स्वागत करता. ह्या कार्याक हजर आसात आमचे कॅथोलिक सभाचो अध्यक्ष हेराल्ड मोंतेरो. तुमकांय सर्वांचे नवी हांव ह्या कार्याक येवकार मागतां. हांव स्वागत करूं आशेता म्हज्या सर आयसीएमाच्या कामांनी सहकार्य दिवच्या आयसीएमाचे कार्यदर्शी लिडिया लोबय तुकांय स्वागत. तशेंच ह्या कार्याचे केंद्रबीन जावन आसच्या आमच्या सर मोगाळ 100 फिरगजकारांक सर आयसीएम संघा तर्फेन स्वागत करून म्हणजे स्वागत 2 उतरां वाकेर करता. सर्वांक देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत केल्ल्या रॉय पाशान तुकांय स्वागत. आमकां एक गुलाब दिवन स्वागत करचें म्हणून विनंती करता. आतां फिरगज गोवळी परिशद कार्यदर्शी श्रीमान लॅन्सी क्रास्ता आनी मुखार येवन आम्हा सर्वांक नताला संदेश दिवच्याक हांव विनंती करता. आयच्या ह्या वेदीर अध्यक्षानार सोबच्या आमच्या फिगर्स मोगाळ विकार बापाण्णो संगतास आयसीएमाचो वराडा कार्यदर्शी रितेश लोबो, आयसीएम सचेतक मेल्विन पायस, आयसीएमाचो अध्यक्ष रॉय पाशान, कार्यदर्शी लिडिया लोबो, तशेंच कातोलीक सभेचो अध्यक्ष हेराल्ड मोंतेरो आनी जमलेल्या तुम समेस्तानो मोगाच्या आनी भुरग्यांनो समेस्तान देव बरी सांज हांव मागतां. पयल्यान पयलें हांव आयसीएम सांद्यांक अभिनंदन पाठोवंक हांव खोशी व्हरतां. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು म्हणू ಕನ್ನಡದ ಗಾದ आसा. आमच्या फिरगजींत भोव उणो लोक तेच पळय पळोवंक गेल्यार आमचे सांदेय भोव उणे म्हण येत. ह्या थोड्या सांद्यांनी मेजून आसले थोड्या सांद्यांनी ह्या इगर्जेंत जीवनची सेवा विशेष जावन आसा. तुमी पळोवंक गेल्यार पळयता तुमी फाटल्या 2 दिसां जावन नेकेत्रां गर्दनी गोट्याची सोबाई हांगासर भोव अपुर्व्याची वेदी तांणी सोबयल्या. इगर्जे भितर बरी बरी नेकेत्रां तांणी उमकाळिल्यांत आनी फाटल्या एका हप्त्या पयलें तुमी सगळ्यांनी वॉट्सॅपार तुमी स्टेटस ऑब्जर्व करूंक पुरो एक व्हडलें नेकेत्र उमकळ्ळें. तें नेकेत्र खंयच्या रितीन तांणी कर्ण तें उबारयल्लें म्हणून तुमी सगळ्यांनी स्टेटसार पळयलां. चडाव जावन हे नेकेत्र वयर पडलां की हे तरणाटे वयर आसली मोळ बारयली नेकेत्र सकयल घालूंक साध्य तितल्या शातयोन तरणाटे हे खंडीत जावन आमच्या सर फिरगजकारां तर्फेन हांव तुमकां सर आयसीएम सांद्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां, उल्हास पाठयतां. जोरान तांकां थाळयेन आवाज दिवचो. आनी मोत एक ल्हानशी बेजारची गजाल म्हळ्यार हे तरणाटे बरे कार्यक्रम मांडून हाडटात, बरे बरे स्पर्धे मांडून हाडटात, पूण आमची फिरगजची भुरगीं हातूं पात्रिकेच्यान थोडी दिता. फाटल्या 2 दिसां पयलें मेल्विन पायस आमचो सचेतक म्हणालो लेन्शी धाडटो. इतले जाणां भुरगीं आसात आमच्या फिरगजींत काली 2 हांव मात गर्दनी गोड्यान आयल्यांत म्हूण. आमच्या फिरगजींत बरी बरी कार्यक्रम मांडून हाडटना कित्याक आमकां ती उरपा दिवं नजो. पळय आमी ती वडिलां एक इस्कालांत प्रोजेक्ट आसलें जाल्यार भुरग्यांक आमी कितलें बरें उत्तेजन दिता. हर एका संगतीन तांकां आमी पाठिंबो दिता. तो उरपाच्या भुरग्यां सांगता आमी दाखयली तर जाल्यार आज एक एटलिस्ट 5 वा 10 गर्दनी गोट्याची नांवां मेळटी आसलीं. सांगात असं कार्यक्रम आहे तशें वाड्यावार मात कार्यक्रम आयले लेन्सी धाडटो म्हणूंक लागलो. इतले क्लासीन 4 सेक्शन आसात आमच्या दोतोरच्या भुरग्यांक, पूण कोणाची प्रोग्रामां येवंक जायचे. पूण अशें मुखल्या दिसांनी जावचें नाका. आमी तांच्या सांगात आमी पाठिंबो दिवया. बरे बरे कार्यक्रम सांगात आमी तांकां पाठिंबो दिल्यार बरे बरे कार्यक्रम काडून तांकां संतोश भोगतलो. आनी आयचे क्रिसमस फेस्ताच्या हुमरार आमी आसा. फाटले थोडे दिसा पयलें
म्हाका उडास येता एक फेसबुकार वचून आसतना तातूंत एक इंग्लिशान बरयलें हांवें पळोवंक मेळ्ळें क्रिसमस इज द वर्ल्ड फेस्टिवल म्हणून हांव क्रिस्तांचो म्हाका ते व्हरतोय अभिमान बगलो पळया आमी आमच्या घरांत वा वाड्यांत एक फेस्त करता वाड्याचें फेस्त म्हणयत वार्षिक दीस सांगात आस फिरगजींत आमी फिरगजीचें फेस्त करता ते फिरगजी मात सैमीत पळोवंक गेल्यार मोंती फेस्त वा कर्नाटकांत वा आमचे फिरगजींत आसले पयले आमच्या गांवांत असले बैला गांवांत वचून ते सेलेब्रेट करता जाल्यार ती मोंती फेस्त म्हणे थोडे मात्र सांगात आस पांच खांब्याचे तशेंत पूण हें क्रिसमस सगळे संवसार बरो लोक आचरण करता पळया आमी दुबयंत व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी जावं आपली हिंदू तो पळोवंक वचना व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी सांता क्लॉज क्रिसमस ट्री नेकेत्रां पळोवंक मेळटात हो व्हरतो अभिमान आमकां भोगता हो तो संतोष आमकां भोगता वचू मोग सगळ्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताचो हो मोग मायपाचो आणखी चड आनी चडोवन दी म्हणून हांव आशेतां आनी जेजू क्रिस्ताचो बाळकाचो प्रकाश आमच्या सर्वांत आणखी प्रकाश दी म्हणून हांव मागतां आनी ही मोठी दोन तर उलोवंक अवकाश करून दिले आयज सांज्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा परत तुमकां बरें फेस्त मागता हांव देव बरें करूं तुम्ही युवा जनांक उद्देशून बरो नतल संदेश दिल्ल्याक आनी युवा जनांच्या विशयांत उलयल्ल्याक देव बरें करूं आतां ICYM तर्फेन मांडून हाडिल्ल्या गर्दना गोट्याचे आनी नेकेद स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांक भोवमान वितरण कार्य सोडून व्हरतले हांव आतां विनंती करतां फादर संतोष डिसोजा गर्दना गोट्याची स्पर्धी विजेतांक भोवमान वितरण करच्याक गर्दना गोटे स्पर्धांत दुसरें स्थान आपणायलां जेसन वेगस सेकेंड आटवार्ड आणि पहिले स्थान आपणायलां डेक्स्टर लोबो सेंट जोसेफ वार्ड अभिनंदन तुमकां सर विजेतांक फादर संतोष तुमकां देव बरें करूं आतां विनंती करतां ICYM सचेतक जावन आसच्या मेलविन पायस आनी नेके स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांक भोवमान हस्तांतर करच्याक नेके स्पर्धो अंतू तिसरें स्थान आपणायलां डेक्स्टर लोबो सेंट जोसेफ वार्ड दुसरें स्थान आपणायलां वियोन पिंटो सेंट सेबेस्टियन वार्ड आनी पयलें स्थान आपणायलां सॉन वेगस सेकेंड वार्ड अभिनंदन तुमकां सर विजेतांक मेलविन पायस तुमकां देव बरें करूं आतां हांव विनंती करतां ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या फादर संतोष डिसोसा ह्या कार्या उद्देशून दोन उतरां उलोवच्याक वेदीचेर हजर आसच्या सर्व गण्य व्यक्तींनो ICYM संघटनेच्या सर्व तरणाट्यांनो आनी म्हज्या मोगाच्या फिरगजकारांनो पयल्यान पयलें बरी सांज तुमकां मागता तशेंच नताला फेस्ताचे शुभाशय पटयता नताला फेस्त एक संतोसाचें दादोसकायाचें फेस्त कित्याक बाळका जेजूचें जल्माचो दीस आज आमी व्हडा संभ्रमान संभ्रमता जेजू ह्या संवसारी आयलो काळोख ताणें पयस केलो आनीक उजवाडाचें फेस्त जावन उजवाडान जिवंक आमकां आपणें दिलें देखूनच जेजू म्हळ्यार हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी हो उजवाड आमी आनी एका मनशा थंय तो आनीक चड पेटोवंक जेजूतान आमी शिकयता जेजू खंयसर गेलो थंयसर असल्या हर एका मनशाच्या जिवितांत इल्लो मणी ताणें संतोश हाडलो आनी आमकांय हर एकल्याक ताच्या पाटलावदाराक हेंच ताणें करूंक आपणें दिलां आज व्हड संभ्रम हांगासर आमी चलयता आनीक चड जाणां हांगासर आसा जाय आसली हो संभ्रम चलय जैतर हाच्या फाटल्यान जायती मेहनत आमच्या ICYMच्या तरणाट्यांनी काडिल्ली आसा सुमार दिसांतावन ते वावर करन आसा फकत हे संस्कृतीक कार्याचे मात न्ही सगळ्या ह्या नतला फेस्ताच्या संभ्रमाची जबाबदारी तांणी घेवन हें सगळें बऱ्या रितीन जावचे बरी तांणी पळयलां देखो पयलें तांकां अभिनंदन पटयता सांगात आस ह्या तरणाट्यांक आमचोय प्रोत्साह तितलोच गरजेचो येदळच फिरगज गवळी परिशदेच्या कार्यदर्शीन सांगलें
क्रिस्मसा संदर्भार क्रिस्मसाक सहज जाल्ले नाताला फेस्ताक सहज जाल्ले थोडे स्पर्धे मांडून हाडले जावंक पुरो नेकेत्राचो स्पर्धो या गर्दना गोट्याचो स्पर्धो पळया कितल्या जाणांनी वांटो घेतला. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात आनी ही भुरगींच मोखले आमच्या ह्या फिरगजीचे कांबे ह्या फुडारी. पूण आतांच त्या भुरग्यांक इल्लीशी आमच्या बोवार्थाची रूस दिल्यार मात्र खंडीत जावन उपरांत एक फिरगजींत एक जिवाळ व्यक्ती जावन खंडीत जावन ते वावर करूंक शकतले. देखून मोगाच्या फिरगजकारांनो आमच्या कुटुंबांत व्हडलो गर्दना गोटो करीचे म्हणना एक ल्हानसोपणी त्या भुरग्याक संतोश जावचे खातीर आमी इल्लेशें ताका प्रोत्साह दिवन फस्ट भोवशें ल्हान आसतना तांच्या भुरग्यांच्यान करूंक जावचें ना. पूण आमी वडिलांनी तांकां एक रूस दाखयली तर ते खंडीत जावन मुंदरसून व्हरतले. म्हज्या कुटुंबांत आमी ल्हान आसतना गर्दनाचो कटो करतले हांव आनी ती रिवाज आजून मुंदरसून व्हेल्या आमच्या कुटुंबान. देखून आमी भुरग्यांक केदाळा बरी देख दिता बरें शिकयता खंडीत जावन तांच्या जिवितांत ते मुंदरसून व्हरता. आज हांगासर हें कार्य आयोजन केल्ल्या सर्व युवा जाणांक सर बरें मागता. तशेंच तुमकांय ह्या कार्याचो सगळो संभ्रम बऱ्या रितीन साकोवंक तुमकां उलो दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. नाताल संदेश तुमी ह्या कार्या उद्देशून 2 उतरां उलयल्ल्याक. आतां ह्या कार्याच्या आखरेच्या पावंडाक पावलें आसता. हांव विनंती करतां ICYM कार्यदर्शी लिडिया लोबो सर्वांक धन्यवाद पाठोवच्याक. बेतलेम शहरान जल्मला जेजू बाळो पयस करच्याक मनशा पातकां कळो. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेजता. मोगाच्यानो जेजूच्या जल्मा दिसा आमी सर्वां ताचे जल्मा दीस संभ्रमूंक भारतीय कथोलिक युवा संचलन 100 घटक आसा केल्ल्या क्रिसमस संमेलन 2K24 सांस्कृतीक कार्याच्या उक्तावण कार्याचे दिनवासनेची उतरां उलोवंक हांव तुमचे मुखार उबी आसां. पयल्यान धन्या देवाक हांव वर्गां दितां हो दीस फावो केल्ल्याक तशेंच हें कार्य आचारसूंक आमकां फावो केल्ल्याक. आमच्या सर कार्याक सहकार दिवच्या तशेंच ह्या कार्याचें अध्यक्षस्थान वयसून घेतल्या आमच्या फिरगेचो विगार बाब मानदीक बाब संतोष डिसोजा हांकां हांव ICYM 100 घटक तर्फेन देव बरें करूं म्हणटां. आमच्या कार्याक सल्ला सुचोवण दिवन आमकां सदांच पाठिंबो दिवच्या आमच्या फिरगेचो गोळीक परिशदेचो कार्यदर्शी श्री लॅन्सी क्रास्ता हांकांय हांव ICYM तर्फेन दिनवास पाठयतां. तशेंच ह्या कार्याक हजर आसच्या कथोलिक सभेचो अध्यक्ष श्री हेराल्ड मोंतेरो हांकांय हांव भारतीय कथोलिक युवा संचलन 100 घटक तर्फेन देव बरें करूं म्हणटां. आमच्या सर कार्यांत आमच्या सांगाता रावन सल्ला सुचोवण दिवन आमच्या सांगाता वावुरचे आमचे मोगाळ ICYM सचेतक श्री मेल्विन पायस हांकांय ICYM 100 घटक तर्फेन दिनवास पाठयतां. तशेंच आमच्या ह्या कार्याक हजर आसच्या भारतीय कथोलिक युवा संचलन सांजुआं पॉल II विटला वाराडो हाचो कार्यदर्शी श्री रितेश लोबो हांकांय हांव ICYM तर्फेन देव बरें करूं म्हणटां. हायच्या ह्या कार्याचें मुखेलपण घेवन हें कार्य बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक वावुरच्या आमच्या ICYM 100 घटकाचो अध्यक्ष रॉय पाशन तशेंच ह्या सांस्कृतीक कार्याची मांडावळ केल्ल्या जोशुआ बॅप्टिस्ट तशेंच ह्या कार्याचो भोवंक सहकार दिवच्या सर ICYM संध्यांचो दिनवास पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच ह्या सांस्कृतीक कार्याच्या उक्तावण कार्याक हजर आसच्या आमच्या फिरगजीच्या सर फिरगजगारांक सैऱ्या धैर्यांक सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी अखेर म्हणसर रावन हें कार्य यशस्वी करूंक तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. सर्वांक देव बरें करूं. मोगाचेनो ही रात आणखी सर दबाजोंक आमी आज सांस्कृतीक कार्यक्रम मांडून हाडला. देखून ह्या कार्यक्रमाक सर्वांनी वेळार हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरो दीस तशेंच बागी सांज मागता तुमकां समेजतांक तशेंच नाताला फेस्ताचे परबी तुमकां पाठयता रास उल्हास तुमकां मागता. मोगाचेनो ह्या वर्सा विभिन्न रितीन आमी क्रिसमस कार्य आचरसूंक फुडें सरल्या तें जावन आसा. वर्साकी आमी सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा करता आनी ह्या वर्सा वाड्यावार सांस्कृतीक कॉम्पिटिशन आमी हांगासर आसा केला आसता.
ह्या वाड्यांत आमचो एकवट खंडीत जावन आसा आनी तो एकवट हांगासर वेदीचेर आमी आज दाखोवंक आसा देखून सोडदोडी सांगाता रामायर बऱ्या रितीन आमी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट करच्याक सांगातच कितेंय आमकां तक्रार आसल्यार मोगान आमी सुदारसून व्हरच्याक तुमचे लागीं विनंती करता आनी मोगाचें आयचें कार्य हांगासर सांस्कृतीक स्पर्धेचें हें कितें आसा कार्य हाची वरवणी करूंक म्हणजे जडजमेंट तीर्पदारांचें काम करूंक दोग जाण मानेस्त येदोळस ह्या कार्यांत हजर आसात आनी तांचें नांव जावन आसा प्रदीप रोजारियो कुप्पे पदाव तशेंच प्रिन्सन पिंटो हॉस्पेट विनंती करता तुमी दोगांय जाणांनी हांगासर मुखार येवचें आनी तुमचे खातीर अमानत करून दवरिल्ली बसका स्विकार करच्याक विनंती करता देखून तांकां 2 ताळयांचो आवाज दिवन संगीताच्या नादाचो हांवें तांकां मोगान स्वागत करचें हांगासर हांची एक ल्हानशी मोठवी वळख करून दिवंक हांव तुमचे लागीं खुशी व्हरतां प्रदीप रोजारियो कुप्पे पदाव अनम्स फार्म्स प्रायवेट लिमिटेड मँगलोर हांगासर HR मॅनेजर जावन तो वावर दिवन आसा सांगातास केंद्रीक समिती मंगळूर DSS हांगासर रेड ड्रॉप कोऑर्डिनेटर जावन ताणें वावर दिल्लो जावन आसा ICYM बंटवळ वारेड्याचो प्रेसिडेंट जावन ताणें सेवा दिल्ली तशेंच 3 फावटी कुप्पे पदाव फिरगज ICYM संघटनाचो अध्यक्षी तो जावन ताणें सेवा दिल्या ताचे इतर हव्यासा विशीं सांगचें जाल्यार तो एक कवी जावन आसा सांगातास सबार कार्य ताणें MC म्हणजे कार्यनिर्वहण करून ताणें तें निर्वहण केल्यांत आसता तुका हांगासर आयच्या कार्याक आमी मोगान स्वागत करता विनंती करता फिरगज विगार मानदीक बाब संतोष डिसोजा तशेंच फिरगज कार्यदर्शी लॅन्सी क्रास्ता एक घडीभर तुमी वेदीक येवचें दोगांय जाणांनी दुसऱ्यान प्रिन्सन पिंटो हॉस्पेट हो मुडबिद्रेंत एडवोकेट्स ऑफिसांत एसिस्टंट जावन वावर दिवन आसा तशेंच 2021-22 वर्सा मुडबिद्री ICYM वारेड्याचो सेक्रेटरी जावन हाणें वावर दिल्लो जावन आसा हव्यासा विशीं सांगचें जाल्यार हो एक अपुरबायेचो ट्रम्पेट वादक जावन आसा तशेंच ट्रम्पेट शिकतेल्यांक संगीत वाजंत्रां शिकतेल्यांक तरबेती हो मनीस दिवन आसा तशेंच सिंगींग तशेंच हो नाचपी जावन आसा मनीस प्रिन्सन पिंटो हॉस्पेट तुका सर्वां तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता तुवें वेदीचेर वचें आनी कार्याक तुवें मोगाचो स्वागत स्विकार करचो बाप पूत आनी त्रिएक देव ह्या त्रिएक देवाची मोजत जर एका खंयचे कार्यांत आसा तर तें सफळ जाता म्हणून आमची एक पातयेनी जावन आसा देखून ह्या कार्याकी देवाचो आशिर्वाद मागोवंक एक प्रार्थना नित्वद्वारे मुखार येतात ICYMची सोल्यो
में रहूं, सदा बन के तेरी रहूं, तू मुझ में जिए मैं तुझसे जीऊं, यीशु तेरी बन के रहूं, बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, हाँ हाँ, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, जो गनिया, जो गनिया। जो गन बन रही मैं तो अब तेरी, जो गन बन रही मैं तो यीशु तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी, हाँ हाँ, हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी, जो गनिया, जो गनिया। क्रिसमस संमेलनाचे या कार्याचे पहिले कार्य जावन आसा जॉन्सन अँड जेसन हांचे डान्स. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು.
ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಡತನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 3 ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ಬಾಲಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಾಲಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜನಿಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ತಾವು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಲಯೇಸುವಿಗೆ ನೀಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜನಿಸಿದ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ವಾಳೆಯ ಸದಸ್ಯರು ದೃಶ್ಯರೂಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ, ಮಂತ್ರದೆವ್ವದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಅಪಶಾಪ ಮರಣದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಪಾಪಶಾಪ ಮರಣದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ, ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ
ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 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 आज आमगेर मागण्यासमोर हांवें काम कर मोराचे विल्डना हे विल्डना खंय गेलाय रे ओ आपेले मम्मी वय रे खंय गेलाय तू काले जोर करना साई तुका बायबल काढूंक सांगलो ने काढलाय गी ओ उडासत नाने अत्ता कट्टा ಇದೆ पोस्ट कार्ड आतांत मम्मी ಬೈಬಲ್ ಪೊರ್ನ ಸೊಲ್ಲೋಗಿ ನೋ ಸೊಲ್ಲು सोलिनातलो हाड्रे जाय जाय हांगे रे खंय येताय भुरग्यांक मोबाईल ಅಂತ ಕಾಲಸ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ बायबल नवो सल्लोगी पूर्ण सल्लो ಗೊತ್ತುನಾ नवो सल्लो हाड्रे जाय जाय अट्टा असा कालेगो ते देशे चरक्या जोर कर रासे बाय पापदो पापगी ओडलता मोबाईल काढून बसलो बायबल काढ म्हणल्यार आत्ता गावलो सांगले बरी तू काही जाम झालोय हे या बायला केदले डाऊट साहेब काले होता आज झोपत नाही तर बरी बिस्किट अडीची म्हणून गेलो घर सांगे येबे जमत एक बिस्किट आड म्हणल्यार मोरना दिवची बिस्किट आण नाहीला कुरे कोणसो ती चिक्के तोंडम बसताय गे सक्टे मगर म्हणजे मोरे करणार कळले नाही आज झोमत असा पुरो झाला साईपा तो गुडो सोडून सोडून कोण येते तू तुझ्या घरात सोडून सोडून म्हणजे पॅकड मोडलंय छे तू सोलून जाईल गे चांगले तर राहून देते ना आपण अडून तो येबे शेलेगी त्यात वाटेल तुझी बायल येता ते तुका पडून असं ना मोती बायस बारी हुसको होय का हे घे बस अरे मम्मी बायबल मेळलो हो मेळलो गे काही आलो रे ते म्हणजे पोरणे गुजरी दिल्ले ने त्या माळ्यांत आलो बायबल गुजरीगी कली गतायली असं नाही भितर कंदोर अरे हे बिस्किट भितर बंदोर किती म्हणते बाई या दिवसात बारी सुबी दिसतय कुठपुडी तसंय हो थँगी वर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर ಅಂತ काजारा साईबा काऊन इल्ली मोठी झाली दशेंगी विषय तुका किती त्याला किती जाय की इस्लाम बसताय का ए नंचले बायले साहेब सांगले बरी बडे घर के असत हांव दूध देऊन धावण आयली हांगा वेळ जालो म्हणून हांगा कोणी दिसानांत गुरकारी ना पाद्र्या बी ना तेंगी ते दोघी आज येऊन ना गुटकारी येऊन जरा पाद्रा बी येऊन ना काल काही फंक्शन गेले नाही ते काल केले राहू ना काही ते काल जेवण सामानात लई वद्दू ना कालेंगी पडला पत्ता गाडी काही ओ गी हा तसे वाड्या घरान समज थोडा चालल्यार गी आयतारने दुप्रमा सिडली काऊन गट्ट निघल्या जायचे हे समा वय इंद्रम कसं असेल काले सांगचे इन्स्टामा या म्हाका येवन सोलून म्हजे फॅन कडत ना फकत तुमगेर जमत दवरूंक कोणी आयकणात वय गी ओन ना तू हांगा सर पावलंय ने ये म्हाका बाहेर कुशी जाली ये बस हांव दिगेन बसता हा ओन ना बस हॅलो इन्सियाव हाय हाय विनय हाय तुझे हालो पालो म्हाका काही समजना साहेबा फॉरेन गेलेत मुनी सिद्ध बदलाला तसे काही ना साहेबा फॉरेनात इल्ले इंग्लिश उलोवचे गांवांत इल्ले कोंकणी उलोवचे दोन इल्ले मिक्स करचे बट आय कॅन मॅनेज ओ तुझे कॅन गी मॅनेज म्हाका काय समजना अरे अच्छा इल्ले उलय हा युसन ओ काळ साहेबा मोबाईल सोन पडत ना ने तो मोबाईल सोडून तू काही पळयना धरणी पळयना ताचेड उलोवचे तुवे वेस्ट ये रे बस रे ए हांगा सर बस वेळ जाऊ ना ओन ना पावले सारखे टाइम पावले ये बस सांगले बरी जमत सुरू करी आणि कोणी येऊचे बरी दिसाना वरा चार उतरली वय म्हणटा वेळ जालो
सुरकरी अंगी जमत हा सुरकर आणि कोणाक रातच्या बेस्ट अरे साईबा ओ कुत्ता कोणी आलो रे आता म्हणून मका सेड सेड झालो सेड सेड जाताना मुझ्या तकलेक सोडलो इथले पावटी सोरो पिऊन गटारात पडलो रावया 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 आओ नसताना तुम्ही कसे जमत सुरू करतात वो एकलो पिऊन पिऊन अंगा मागण्या जमती की येऊन पावलो शे व्हॉट इज दिस बुलशिट बुलशिट का तू जागारा येऊन कळलं ना विन्स्यामा जागा रावायला तू का नाका का आले जरे मग हे बरा ಕಾಣ ವಿನ್ಸ್ಯಾಮ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಗಲ ಮುಂದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಮಾತ್ ಒನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ असल्या अंकुरा कानी उन कशी जमत करची की अयो तू कोण करणार नाही बाय आवासा ओगेत बसता माका तुझी चाय नाका कापी नाका तुझी बिस्कट नाका माका इल्ले उदाला बो उदाक मात्र उदाक म्हळ्यार तेंतू उदका ಒಟ್ಟಿಗೆ गेल्ले बसूंक 90 मागीर साकोंक गेले आला पुरो कली गथायली आका उदा खै सोरो खै आणि साकोम खै अल्यान काण घेऊन ओ खंय आयल्लो हांगा मागण्या जमती कायल्लो की बारा खायल्लो अळे तू का नाका कळले ना आओ तू जागा रावना थोडा बस ओगत बस बस या आमका मागण्या जमती आमका वेळ बस 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 समा बस गिरी आम्हा चांगलं करी तू एकच ताईलं की पुता करून आपण अडू नाही ओ भूत भूत आयलो ना कहीं गेलो पप्पा पप्पा ओ मुझ्याची पहिला बोला तुम्ही ते पाठीमुखर बोलल्यात ಒಟ್ಟು ಕೈಲ್ಲ ವಾಟಿ ರೇತನ ಜೋರು ಮುತ್ತಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಪತ್ತನ ಕೋಳಿತನ ಮುಜಾಗಿ पहिला बोला वन्ना दोघी पावल्यात ने बारी कशी झाली ए बसा तुका वाट येता मुतो आमच्या रे घरा टॉयलेट भरती बांधले तुका घरा येऊ तुका बस बस इंत्रामा काकाईले सांभाळ जायते का सांभाळता जमत सुरकरी अंगी करिया करियाटी सूर करिया सुरकरी नाही सुरू करूया सुरू कोण प्रेरणा करतात कोण करतात इंत्रामा तू करता की मा ना मका जाई ना मका दिसना अकल भरती घ्या ते जमा दिसना मका दिसना मका फुरसत ना बाबिता तू कर गो माका ते प्रगत ना बोट ना संदीप करता संदीपा कर रे यबो येते आपल्या ग्राउंडा मुगागी मका बेनिस्ता क्राउड तुझे लागल्याच उठायचं घरा येऊ तुझ्या माका सकण्या मुका तुझी मोऱ्या काढू माका दिवस सर आय जाऊन दिलो नाही सुदी कोणी नका हाऊस करता प्रेरक हाऊस करता प्रेरक म्हणून काले गोत्ता सागी कोण ना तर तर तंड बस औंस करता केदाला आवेश करते आज औंस करता ओय बा तू केदा आले करताय ये टी सामा गेले ना आज मुनी बड्या काल करताय मग काय बोले घरच्या इस्मानिया स्वागत कर पडया जमलेलं सर्व पान पड उदाक वा गया बरे करो तू का आले रोसा गायल्या स्वागत करताय ते आमगेर पहिले पेटी जमा जाऊची ने मग गोत्त नटले स्वागत म्हणून सगळ्यांनी स्वागत हा स्वागत सगळे स्वागत कोण बा बरे झाला बरे आता सोम्या कामचे मध्ये आपोवया प्रार्थनाद्वारे त्या दया करून जेजू कापून दी मोगळा सर्गीच्या बाप्पा तू हे सांगलाय काही दोग वा तेक सांगता मेळटात थंय आवासा हांगा मेजून 500 जण आसात तू हांगा ये जेजू विग्गी ये जेजू का आले साईबा शेजारच्या घरच्या पूजलिंगा का पहिले बरी आपयतावो 7 मिनिटाच्या विधानातील भक्ती कोण असोली 7 मेटा मीन्स 7 स्टेप्स या विन्सियमच्या घराची 3 मेटाने ती 7 मेटा 7 स्टेप्स कळताव नाही तसे मी साहेबा ती तुझ्या घरची मेटा नाही ती जमतीची मेटा ओ तशेंगी गोत्त रातले कंटिन्यू गोत्तू ना थान बसून द्या का बस गोत्त कळलं नाही आता देवाचे उतार वाचते मार्कास 10 अध्याय काढया
वाक्या 6 पर्यंत एकल्यान वाचचें. तरी पूण रचनाचे सुवेरतावंस देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगां न्हय बगर एकच. त्या पासत देवान जोडिला ते मनीस मुडिना जावं. देवाचे उतर तशें सांगूंक ना सैबा देवाचे उतर ये म्हणून. हो वय गे आंटी जायत आनी मुखार सांगिना. आतां शब्द उतरां विसून काडची. आवय बापायक सोडतलो, आवय बापायक सोडतलो, आवय बापायक सोडतलो. बायलेक एक कोरतलो, बायलेक एक कोरतलो, बायलेक एक कोरतलो. दादलो आनी बायल कन रचली, दादलो आनी बायल कन रचली, दादलो आनी बायल कन रचली. मोडिना जाव, मोडिना जाव, मोडिना जाव. तुमकां चाय मोडी नाका समा बसू. गट्टी आसा या गट्ट आसा इगरीचे गट्टा. ताची जीभ सुटली, ताची जीभ सुटली, ताची जीभ सुटली. कोणाक या तू ताची जीभ सुटली मुटलोय. कोणाक या तू तुका सांगले हांवें. अरे काकी लढाई करून घेता. विनाय तुवें सांगिल्ली सूप तशें पुरा सांगूंक ना. आईच्या वांजेलान कितें आयलां तें मात तुवें सांगत जाय. जायत जायत चूक जाली. आले जायत. म्हाका ताण लागल्या, म्हाका ताण लागल्या, म्हाका ताण लागल्या. वापरू सामान दवरया. खंयचे सांगता ते बुकान तसं ना सैबा. सणे दर्या उदा दर तुझी तान बघा येता दर बसून गेलाय नाईट याडला. तुझ्याकडे उदा कोणी आडू सांगलं तुझ्या माथे होते. मात्यक तान लागला म्हणता व तू आज सुटाय ना आता. होसे का जेरिया स्वाकार घे. लागी बसल्या बाहेर कुर्सता तुका मागे पळता तुका. जेरिया मा तुवें वगस बस पळया. आतां मावून रावून देवाक आमचे कडेन 2 मिनटां उलोवंक सोडया. हॅलो कोण उलयता. तांबडी चांबडी चमकते उन्हातनं लाका 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 लाका. तांबडी चांबडी चमकते उन्हातनं लाका 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 लाका. हे बस या डॅड सगळं जमत काय. विल्सन तुझे मोबाईल भितर दवरया. घरा वचून पळय तें पुरा. आतां इल्लो वेळ मावून रावा पळया. आतां आमच्या काळजांत बघुल्ले आमी एकामेका वांटून घेवया. हांवें विसरलो शब्द आवय बापायक सोडतलो. नी जाय की म्हज्या नवऱ्याच्या आवय बापायक बरयल्यार म्हाका जायना. देखून ताणें तांकां सोडिचें आनी नवेंच घर बांदून रावचें. देखून हांवें हो शब्द वेंचलो. हांवें विसरलो शब्द बायलेक एक कोरतलो. विगे काजार जावन बायले एक कोडोंक हो शब्द हांवें वेंचलो आनी म्हाका बरो लागलो. मोडिना जाव अवेसलो शब्द जावन आसा. हांवें कोणाचे उतार मोडूना पण पात्रापान सेरपवान सांगला सोरो सोडा आनी उदक पियेया. हांवें आतां सोरो सोडा आनी उदक ओट्टू वचून पिवचें. हांवें कोणाचे उतार मोडूना, कोणाचे उतार मोडूना. जेरिया मा बस ताई घेवंक येत थंड बस. बसोरी तुका उलोवंक येना. म्हाका हें पुरा खंयचें सांगूंक गोत्तू ना. सगळ्यांनी उतरां विचारली म्हणून हांवें विचारली. कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू. आतां सेवा कालें करची. सेवा गी जाय गी. सेवा पुरा नाका. आदले फावटी आमगेर सेवा दवरली. म्हाका कुडसून दोगूत जण. हांवें बिपा मास आनी पानपाळे करून दवरले. पुरा माडा मुळाक उडयल्यात. काल्याक बेश्टें सेवा
नाका सेवा पुरा नाका असे बोळे असे घरचे काम मागायला तर सांभाळ मारायला दर माग आम्ही त्याच्याकडून काम करचे की मारायला सर का मोज्या घराची कोबार तुका नाका कळलंय ने बोस तुका नाका मला विषय कोणा काढलो बोस्या मागचा ते विषय कोणा काढलो बघत बघ बेस्ट गडे गडे दगडा करून घेता बस ओके हा कार आता तुम्ही बसा पुन्हा इल्ले पाद्र्या बन सांगला सिमेस्त्रीकडे इल्ले काम असा ते या गी आम्ही या आता तू काय या बापाय रे काय बस या या सिमेस नाकिया चिमित राखी हा ते दळ येत वेळ येता ना या आम्ही आता सांगितलं नाही या जोमच झाल्या मागे सांगितलंय तुम्ही पहिले दडी सांगणार काला बेस्ट कष्ट येत आहे बघा असे आता स्ವಂತ प्रार्थना करी आंगी स्ವಂತ प्रार्थना करते आता म्हणजे चाकत कदली पडवण्यात अक्का स्ವಂತ प्रार्थना करून ये अनकोणा देखून नी बांधून गेले ಎಲ್ಲ ಬೊರೆ ಕೊತ್ಕೋತಾಯಿ लागल्या सुडे जगल्या ಹೋಗಲ್ಲ बाप्पा आम्ही शुंठी बेल्लुली पेस्ट करून फ्रिजान दवरला व 6 महिने पाड जायनातले बरी राखून वर म्हणून मागता मोगळ जेजू आज आमगेर असले बरी एका महिन्यात आमगेर जमत असंदी आणि मस्त बिस्किट आणि चहा मेळोदी मागता मोगला बाप्पा या पुटी मनी आरसीबी के कप पिऊन देऊन मागता मोगला बाप्पा यापुढे सीएसके कपवरून दे आरसीबी चेंबूरून दे म्हणून मागता करेक्ट मोगळा बापा हांगासर थोडे जण आमाल पियोण्यांत कष्ट जातात तांचे आमाल पियोणे वेगळी सुटई म्हणून मागता मोगळा बापा मागता कोंगणी उलोवंक कष्ट जाल्या बाबाक बारीक कोंगणी उलोवंक बिकता गुत्तेना दिसू कॅन गई पुट्टू गई साट गई एचे नसता ताका एक बरें सुदारीत कोंगणी उलोवंक तुजी पुरपाला अड्या तू परत्यान म्हजे विशयान काले घेताय या हा काले घेताय करता काही जा तुका तुका बुच्चे गज नाचले म्हणून चायर कालाचे कोणा चायर कालाचे कोणा उलयताय हा तू अंकर घे असो ओले पडली काले समज कारडिया ए उकली अरे उदा काढ रे उदा काढ रे उठ बाबा उकली जाई ना ओसया आस्पत्रे आले सांगताय गेलो या आले सम कारड बोले या ओ आमच्या वाड्यासो एक वोट कष्टांक पावसो करो वाडो गरजेक पावसो नीज वाडो आज सक्कडी वाड्या घरा सांगता मेलेले उबी जाऊचे एक अवघड सुटले वाड्यातून फिरगस गट जाऊची आणि मुलार वाडो किते मुले समजून सांगता मेलून वावूर या मोंती भाये तुम्ही काल मुळे म्हणून म्हाका इतकी समजू ना इल्ले सोडोन सुडान रितीन रिपीट करून सांगताय गे तुझ्या अर्ध्यासो गुड सॉरी गाल घे तिका चल ये जावा मजा
देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ಜನ್ಮದಿನ ಹೋ ಜನ್ಮದಿನ, ಜನ್ಮದಿನ ಹೋ ಜನ್ಮದಿನ. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಮಿನುಗು ತಾರೆಯು, ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಮಿನುಗು ತಾರೆಯು. ಧೀಮ್ತನನ ನಾದಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸಿತು ಮಾತೆ ಭುವನವು. ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಹರುಷ ತಂದಿತು, ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಹರುಷ ತಂದಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭುವಿಗೆ ಬಂದನು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭುವಿಗೆ ಬಂದನು. ಜನ್ಮದಿನ ಹೋ ಜನ್ಮದಿನ, ಜನ್ಮದಿನ ಹೋ ಜನ್ಮದಿನ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯ ಬೆಳಗಿವೆ, ಬಳ್ಳಿ ಸುಮಗಳು ಜೇನಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿವೆ. ನೀ ಬಂದೆ ಎಮ್ಮ ಹರಸಿ, ಬಾಳ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೆ ನಿನ್ನ ಒಲವೆ ರೋಮಾಂಚನ, ನಿನ್ನ ನೆರವೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಮುದ ಸಿಂಚನ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೆ ನಿನ್ನ ಒಲವೆ ರೋಮಾಂಚನ, ನಿನ್ನ ನೆರವೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಮುದ ಸಿಂಚನ. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಮಿನುಗು ತಾರೆಯು, ಧೀಮ್ತನನ ನಾದಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸಿತು ಮಾತೆ ಭುವನವು. ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಹರುಷ ತಂದಿತು, ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು ಹರುಷ ತಂದಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭುವಿಗೆ ಬಂದನು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭುವಿಗೆ ಬಂದನು.
सिस्टर वे किती क्लिनिका क्रिसमस जाऊन एक पेशंट येऊन काही गेल्यात जाऊ की पुरो काही कुसवार काम गुळुगुळी जाऊ नांगी किती मागती गेल्यात काही काय गेल्यात विकी आज क्रिसमस घरा असो घालल्या मका काल झाले कठीण कान दुख दाखते रबा पैगे एक जात पड पडू मुलार पड पडू पैगे हा पड्या पड्या इतके पडले दाखते रबा ए घुमटा बरे स्ट्रेट रले कशा काढले बाग बाबड्या ओ तुका बग्गाचे घे काय झालं तुझो कान कुसला कुसला कानात किडी पिळपिळी उलटात पिली पिली उलटतात वै. हे देवा दाखते रबा सोमा बोले दाखते रबा काल झालं दाखते रबा काय करू जाय ना कान कुसला कुसला वय हे देवा आता काले करते दाखते रबा बरो काले तुझं कान कात्रीजे कान कात्रीचे वय कान कातरून काढले तो बोकऱ्याचा कान म्हणून की तुला बोकऱ्या सोगे दुकरा सोगे म्हाका गोतू ना पण तुझं कान कात्रीजे शे आता कान कातरला पोळांचे कसे दाखते रबा अरे पेद्दा पोळोंचे डोळ्याने ने ते वय म्हणून दाखते रबा काले म्हणे कर दाखते रबा घरचे काले घरचे काय करून जाय ना काले म्हणे रिपेअर करून जाता की रिपेअर करून काय सायकल किते ते वय सायकल नाही ने सायकल काय करून जाय ना शे सांत अंतणी दाखते रबा हांव सांत अंतणी रे मागता काले म्हणे कर म्हाका पाते ना तुझो बरोसो म्हाका भरवसा आसा दाखते रबा हा पळ्या तसर तुका हांव गुळ्या बरोवन दिता कळलें मग जाय दाखते रबा पोर तुवें ती शेळीक गुली दिल्ली पळय वय ती वचून घरा वचून पियेलो दाखते रबा काय जालें पियेलो दिल्लो पोटांक गुलगुलू जालें दाखते रबा बुलबुलगी हा काय जालें मागीर मागीर इल्ल्यान पाटल्यान गेले तो म्हणटा पातळ पळय गे उरचून पुरो जालें म्हाका देवा मागीर काले करचे उजो म्हळ्यार उलोप पळय गे मागीर लो रांदच्या कडेन फ्रिजाच्या बागेल ओपन करना आपल्या म्हजी मुखली आंगड आनी फाटल्या आंगड ओपन करून बसलो हा थंड जालें आपा तें तुका शेळ्ये कोको दिल्ले ने वय शेळ्ये केंचे नोसाचे ने ओ ते तुका पाटल्या वचून दिल्ली कोण ना हा जाय अरे सांगले तू गुळ्या बरोवन दिता हांव हा जाय एक सकाळी एक दाखते रबा टॉयलेट घे दाखते रबा काय असे बा ते काय ना ते बरं मोतीची पिढा तुझी वय गे वय काय ना हात काढ काढ हात काढते काढजे घेता काढ काय जाय ना अरे एक सकाळी एक सकाळी एक दोन परा एक दोन परा आणि एक रात्री एक राती कळले हा, जाय. समा ताळ्या घाल थाळ्या गलीचे घे हा मागीर ड्रॉप्स दाखते रबा गुळी दूध आंत पियेचे की नाल्यार मोंत पियेचे नाल्यार उदकां पियेचे तू केंच्या ते पिये दूध अंत पिये मोहंत पिये हा. पण समा पिये ताळ्या घाल जाय कळले दाखते मो रबा हा मागीर ड्रॉप्स कळले मो कळलं? ड्रॉप्स कानांगलो ड्रॉप्स दिल्यात वय 3 सकाळी तीन सकाळी 3 दोन परा तीन दोन परा आणि 3 रात्री तीन राती कळले मो जाय दाखते समा काना घाल रिक्तवरी घाल हा जाय सांगले रे हे ड्रॉप्स इबे रावन घालीचे की बसोन घालीचे की न्हिदोन घालीचे तू उभे राहून घाल बसून घाल नी दोन घाल कसे घाल हा. पण सारखे घाल कळले मो हा जाय हांव आपले सकाळी इबे रावन घालता हा. आणि दोनपार बसोन घालता हा. आणि राती न्हिदोन घालता दाखते रबा कसे घाल पण समा घाल कळले मो ऊन जाल्या पुरो हा जाय हा. मागीर हे गुळी असतात न्ही हांगा मेळनात मार्के मेळटा दाखते ते रबा मोगानडे एक मेडिकल आसा न्ही नोय मेडिकल नोय मेडिकल जाला ते हा ते टारनाडे हा सकल टाकनाडे थंय वचो हा. तुका पूर्ण सांगता कळले मो हा जाय दाखते रबा तो क्रिस्तांचो डॉक्टर कडले क्रिस्तांचो घे तो जायले पुरो सांगता तुका जाय याची गुण जावन दाखते रबा जाय गुण कळले मो हा. अळे हे बरे कळले मो हा. ते व्हरून वचो आणि तो दिता जाय समय कण घे गुळी ये तुझे पैसे मुझे बेड आहे कुणा म्हणून दिल्यार जायते की बेडे काही बेडे सुक तुझे आबा तुझे चुकतात दाखते रबा आणि वाट पडले ने हा. चढ पावसाले आचे बेडे पक्का कशे नांत कोणी मुले तू दाक्षिणीचो डॉक्टर म्हणून तसे इल्ले जाय काळ गचे ओसूस क्रिसमस ने जाय. कण घे गुळी कळले मो जाय दाखते रबा पेशंट येतात सिस्टर बाई मग कालची एक केस रेफर करू कसा तशा बाहेर असून येता कोणी पेशंट यायला ते नाव डिटेल्स बरोबर आहे कळले मग येस डॉक्टर
पडगी क्रिसमस आयले म्हणून इलो कुसवार काय आशा झाली साहेबा जागी ये दिसी कुछ टाक कुली गेली ओ जाणताच्या मुळाचो रोंबोचे की देवा पोटा पोडगी कोडवून जायना मु देवा बाये ए बाये हाले बाये म्हणताय यें क्लिनिक सिस्टर म्हणून मर्यादी ना पै कळले बाये मका क्लिनिक म्हणून पण तू काय मगा ना कोणच्या बा आता ये बस बस ये देवा मुजा दाजी पोटा पोडगी तोडून जायना मग मुजा न जरा सागी कांदा पडे जोर म्हणता तोडून गुत्त जायना म्हणता मका तुझे डिटेल्स सांगू जाय जाय डिटेल मिळार डिटेल मिळा तुझे पूर्ण विषय सांग आमका इंग्लिश कळना बाये मुझे नाव घे मुझे नाव गास्पर 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 मुखारपाटी काय नाही आता बाजा जा जा मुकल्यान पाराजा पटल्यान गास असा तसे नाही साहेबा तुझं हलकून दिसरलो ओ आल कुंदू की पिंत पिंत पिंतो पिंटो ओय तुझा ऍड्रेस मुझा ऍड्रेस हाव हांगा सिमित्रे पटल्यान म्हणटा हा त्या सिमिस्त्रे बाटल्या रिचामाच्या घराडे की इच्छा माझे गे बादच्या माझे की वय देन माका तोडून जायना मग इचे खल हिरा रे देवा प्राय घेतली तुझी प्राय मुचे गे दांताची बाय दांताची माका घेत्या तुझी प्राय घेतली अशे नाही हांवें म्हळ्यार आयलो दांत काडूंक गे हांव तशें म्हळ्यार बा एज 52 सेक्स सोमा सोमा पूरा करेक्ट पूरा ते सोमा सावन माका गोत्ता सा मागीर गाले बाय तू दादलो या स्त्री गी म्हणून विचारले तशी ते आहे सोड. ते माका दिसता नाही दिसता की येतो मुझे तो मगर बस साहेब ते बस ई तुझा खान ई शिशान खंय प्र बोल येता ता बाई थक तू एक माका डॉक्टरान बरोवन सांगितले देख आ तो शेंगी जानम नेर बोब मारन खाले तू वो बाट मला तोड वांदाय ना म्हणता माका येतेच मुजा डॉक्टर काय गेला ये ना लेबरी करताय तिके बसू आता डॉक्टर येतो शिशर बाई बन तेरची दुख झाला जाय तुमो ई दुख नाही तोड वांदाय ना माका ए दो जे मुजा चांगले बरी शिशर बाई डॉक्टर काय गेला डॉक्टर भी करीला कामारसा आता येतो इतल्या सोबतीची चेरिक बाहेर सोडून वो डॉक्टर भीतर काले करता बा काय झालंय डॉक्टरामा तोडून जायना मजान तोडून जायना काय झालंय? तू दाढी दुखू ये दाढी दुखू, काय गेले तुवे? ये दिसू ती झाकपुली गेली म्हणता कुसवाराची ती येऊन माझ्या मुळाक बसवायची की तोडून गुत्त जायना वय गे पड्या पड्या हे दुख आहे ना का म्हणे दुकान दुकान आंकर जो दांत पाड झाला हे जेजू म्हणजे ताजी पाळा पुरा मेल्यांत पाळा मेली आणती वय काले म्हणता ती डॉक्टर बा नाही हांव दिसाक 3 लिटर उदक पियेत ना ही पाळा कशी मोरची म्हणून जायचे नाही ने पियले मुतून म्हणून येता की कितें अरे साहेबा तुझ्या पिऊन उदका कांता काय फरक ना कळले मग होय गे आता दान काय ना दान काढजे पडटा नाही डॉक्टर बा काही लेशी सिमेंट निघालेले सिमेंट निघालून काय सिमेंट फोड घेतो तसे नाही डॉक्टर बा माका सोसूंक जायना ने काय आला कोणी हा असा ना तू काय बियाना कळले मग जाय जाय डॉक्टर बा सिस्टर बाई ए सिस्टर बाई डॉक्टर बानू सुरू म्हणी काढसो की दान तो ने काढलात की पहिल्या मुनी आईलो सुरू ने ताने आच्या पहिले कितलेही काढल्यात कळले मग दहा समाकट कळले मग तू साथ हातीचे काढल्यात की काढल्या तू सांगले बरं पाच बस दावन काढले मग तुमका दुखले गे फादर नांग याले तेंतो पोरको खालता मुलीन तुना ओ बड्या 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 मुजा दुखे दान काढता मग साथ करते तुझे कळले मग आये जे गोल पेशंट ए बोलता आणि इथल्या पेशंटांना या डॉक्टरांना कसे पळवूनचे जीवाच्या पत्त्यात कोटकारली म्हणून ए शिशर बाई तुका तुझ्या डॉक्टरच्या जीवाची 15ची पोट पडून गेला मुजो जीव वयलो वयर झाला सकल झालो यो पेशंट झाला ना वेलू जाना तर मेथड ओके काले इंग्लिश सांगता की देव तुला बडा, समरा, समरा. माका काढता की म्हणून डॉक्टर बा तुला घेतना माका मुजा बाबा असो तू उडा हा बासो किती हा बासो तो दान काढून गेलो पाटीन तू येऊ ना तो पहिले ना तू बियाना गाव समाजा कट्टा कळला मग तुम्ही सहा कर दिजे मका जाय 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 राव. तू काही नका म्हणे ये ना बा आंकर आंकर सोमाराव नाही डॉक्टर बा तुझे दाढी काढली ने हे दाढीचे बाळ अंगात अंगा सर असं की घेत कोण ना कोणा आता तू कंगा आयली म्हणता ना आता दान काढलं कळले मग काढलो की ये चीज मुजा ओ पैसे दे पैसे पैसे की डॉक्टर बा पैसे घाले मध्या तू आता दाढी काढली बोले वय वय ताचे पाळ उरला आंबळे नाही ते पाळ तुकात झाले म्हणजे पैसे नान पेशंट येतात अंगा हांव जाय, जाय येता बाबा. ये चीज
एक दुखाली दोन कर सोडल्यो काय फायदा ना क्लिनिकल ना तुम्ही दक्षिण गेल्यार तशें तू जावचे आणि ते तशें तू ना बड्या बड्या काय क्रिसमस आयला नाही काल जाऊचे दाक्तरबा पोर यो काण दुखलो आज इसिलो काण दुख दाक्तरबा पहिले बड्या बड्या इले बघ बा तुझे कितले पाक म्हणजे दाक्तरबा काले झाले दाक्तरबा ओय काढ कुसला कुसला घंटा बड्या रे बघ घंटा ये देवा सोमा बोले दाक्तरबा तो कसं घंटो काय ना दांत तुझे कान कुसला गे ए देवा काले करते काय करू काय ना तू दोन्ही कान कात्रीचे काले कातरुजे ओय अरे कान कातुरला राव पोळोचे कसे दाक्तरबा अरे पेद्दा पोळोचे डोळ्याने ने कान कान कात्रीचे म्हणले ओ ते वय म्हणू चांगले बरे पोरू दिली गुळी कांगिला तुवे काढले दाक्तरबा कसे कांगिले हांव ती मेडिकला गेल्लो की वय वय गुळयो आनी ड्रॉप्स दिले तो गुळयो घरा वचून बऱ्यो पिठो गेल्यो आनी ताके बळे इल्ले दूध घालना बळे तेंबे 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 कानाक सोडले आनी तुवें तिले ड्रॉप्स बळे दाक्तरबा कोडू म्हळ्यार कोडू ताका काले गेले गोते इल्ले मोव घालना बळे तेंबे 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 साकले अरे पेद्दा तुवे गुळयो हातान घालना दुधान घालना कानान घाले वय ड्रॉप्स मोवान घालना तोंडा घाले वय तुम्ही सांगले नाही दाक्तरबा पेद्दा रे तुका गुळयो पियोंक दिल्ल्यो ड्रॉप्स कानाक दिल्ले ने वय दाक्तरबा आता काले करते दाक्तरबा आता काय करू जायना मगर तुझे दोन्ही कान कात्रीचे कात्रीजे म्हणताय तू दोन्ही कान कातरला पोळोचे कसे दाक्तरबा ते वयने
जीवन वो बदलेगा सबसे बढ़कर जय मत गाएगा आओ सुनाते हैं तुम्हें क्रिसमस का पैगाम सुनेरा सारे जगत का तारनहारा जन्म यीशु हमारा ओ आओ सुनाते हैं तुम्हें ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೆರಿ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 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 ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ वर्षाचे एक किरण पावयल्या तारांमोले शिंपीने गे जाऊन देव नायला संदेश देवच्या मनशां कुळा शेरान मोद्याने वेळा मोरये द्वारी जन्माला वाढलो जेजू तुम्ही मनीस जाऊन आयला मनशा मोदलो डाऊन डाऊनच्या काळो शोर दुनिया में शोर दुनिया में शोर दुनिया में ये हो गया शोर दुनिया में ये हो गया आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो गया गहरी रात में पेड़ों को चराते थे 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 दूत संदेश उन्हें दे गया आज पैदा मसीह हो गया आज पैदा मसीह हो गया नाचूंगा गाऊंगा बंगलों के समान होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा बंगलों के समान होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान हर लोग कहे इसे मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है All my girls are singing
वाडो तशेंच लुईस बुकेल्लो सा अंतोन वार्ड सेंट अँटोनी वार्ड विनंती करता विगार बापानी एक गडीभर मुखार येवचे आणि दोगांय जाणां मानेस्तांनी हांगासर मुखार येवचे आणि एक मोगाची ल्हानशी काणीक तुमी स्विकार करची. जुलियाना वेगस ज्येष्ठ पवित्र काळजा वाडो तशेंच लुईस बुकेल्लो सा अंतोन वाडो. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. तशेंच वॉल्टर पॉशन आणि मॅक्सिम लोबो तशेंच रोहन लोबो आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर जावन ते रावल्यात. सांगत आसतना केरळ साथे दळा सकाळची ब्रेकफास्टची वदाक सून दिल्ली जावन आसा. वॉल्टर पाशन आणि मॅक्सिम लोबो आणि दोगां जाणांनी ब्रेकफास्ट दिल्या आणि आयच्या जेवणाक वॉल्टर पाशन मॅक्सिम लोबो आणि रोहन लोबो आणि त्या जाणांनी दिल्ली जावन आसा. सांगत आस अनेकल्या मनस्तान नाव नाका म्हणून सांगून आमकां कुमोग दिल्ली जावन आसा. विनंती करता वॉल्टर पाशन मॅक्सिम लोबो आणि रोहन लोबो मुखार येवचे आणि ल्हान सम्मान तुम्ही स्वीकार करचो. In a wrong bar, can't find it nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. वॉल्टर पॉशन म्हणजेच वॉल्टर पॉशन दयाकर मुखार येवचे. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. यो मांकोड दुसरे मांकोड बिल्कुल येणार के बियान होते मांकोड बळे या मांकडा खाज म्हणी दर बांधून घालणं झाला रसा बळे मुझे ना पिल्लूत नाही. हॅलो काही साहेब तू चारली पोरता नारळ काढू आपयता तुका एक इकडी येऊन जाय ना तुका त्या वरला मा पोरता ना पण तो येऊन गुत्ते ना काल म्हणते माडर साहेब नारळ काढना साहेब हो पैंकर साहेब तू हा जाय हॅलो पुरो नारळ कान नेता हा जाय ए जेवण केसे केले ते म्हणजे बाईले मागीर माडार सोन जेवण दिवचे ते जाऊन केले ना जाय हा अरे हे चारली अरे हे सुके नारळ मात्र काढ ए ते बोंडा की हात घाल ना का इथे जाय ओके हा काल काल आवाज येईल एवढं की बाहेर घ्या बोल देवा येऊ काही गेलो हंगे ये तू आता कोई तुला बियान दवलो कोण हंगे ये काल केस सुजन दिले ते तू काल मोरते का तशी भैया ना आया ते पडले या काही बोले ते काले उदा काढणे या चारले काले झाले चारले उदा काही घाण ये देवा ते काले सके निघ्या दर चारले उदा पिये चारले उदा के जाय ना का टीएस म्हणजे बोटले गोपन पोर मला दुटता तो अरे झाला पोडलो या काही जाऊन माडार जाऊन पोडलो म्हणता इतलो सर्विस असो मनीस माडा जाऊन पोडलो का रे कसं पडले रे चारले अरे उठले एक समज कसं पडलं रे तू हळे बेद्राम हांव त्या कूळ एंजितान सुरू करया म्हणून गेलो माडा सोडलो
सोट्टा सोट्टा ताण लागली म्हणून एक बोंडात असून पियेता म्हणटाना माड आलो सुरू जालो या हांवें काय वारे आयले पण हांव सेकेल रावन पळयता आमचे फुल्ल आमचे न्ही रे तू मुज्जे रे मुज्जे नावर बोरोंक घाला रे आमचे काही तुजेन तर फुल्ल जाय बा माड आलयता सेकेल रावन काने आलेल्या माडार हांव वयता सीधा सेकेल तू माड काला घालून गेलो गो तसे नाही या माडर मांकोड सांगून माड जर ना आलेलो पळे यो पाल पोटलेवरी पोटला या अरे साईबा तुका लागोना ना साईबा इतकं वयर जाऊन पोटलाय तू आळे तुझे बायल सेकेल आले ना बळे हांव बाचाव म्हणल्यार काले गोत्ते हांव पोटल्या वर्सार पाडच्याम जिंतले सेकेल रावन दोळे होते पळयता पोंदा तुजी बायल वयर हांव काले साईबा तुझे बरे फुरलान बेड्डार पडले जाले वय्या 10 मिनिटात इंतल्लो 10 मिनिट तू 10 मिनिटं वयर काले करनालो रे काले होते पेत्रम्मा पोटल्या वर्सार हांव पाडच्याम जिंतले दोळे उत्ते करून पळयता पोंदा तुजी बायल ताचे वयर हांव कितली बडी म्हणटाय वाचलो मुळे अल्टार उठोन आयलो यो सोड यो फुटलो ताका उलोवंक काल प्रेजन तुका उठोवंक सन्नी आल्ले काका उठ्ठो सायबा हांव तुज्या बायलेन म्हाका अशें आरांटून धरलेंगी येब्बा आनी 4 दीस माडा सोडचे बरी ना आका माडात सेकेल घाल जालें रांटून काला धरलें गो तसे नाही या माडार मांकोड सांगून आलेले पळे पोटल्या बसा मांकोड धावसो नका म्हणून सांगून अरंटून धरले या उठून बोलता मुजो क्लासमेट चार्ली या तुका उडासा फुल्लो काले आम्ही त्या इस्कालात पाठी येताना त्या बेंचाच्या रुका तुका सोडोंक शिकेले कोणे तू एंत नाही चालली आणि त्या लहानशा गागरार ती बेंचा वाडून वयर सोडटाना सेकेल रावन ताळ्यो भेटून तुका उमेद कोणे दिल्ली तू एंत नाही चालली काले सेकेल ताळी भेटून इतल्या पुरा केलं तुका काय जाऊन सन्नी आले रे मुझे कोण टाकायला बांधलाय खाले बेद्रामा हांव काजार जातो मागीर जाऊ नये मुझे बाबा नाका म्हणले म्हाका कित्या खाले म्हणले मत जाणे तू माड एकी सालिशायन सोडशी तू माडाक सालिशायन सोडशी पूण तळट्या माडान तुज्यान सोडोंक जावचें ना म्हणालो सामा सांगले रे तुझ्या बाबान अले सरली हंगायको आनी पोटी तू पोपला कोण घेता ना आपले म्हाका या पळय जायते पोपला काडून तू खाले गो त्याच्या फाटल्यान तसे नाही या त्या पोटी पोपला काडून खायल्लो चार्ली रे सांगला हांवें ती सुकी पोपळां काड म्हणून यो आयकोन तू ना सुकी पोपला गंती साहेबा माडी येत मुज्जा कळलं म्हाका तू काल्याच्या फाटल्यान रांग अशें घेवन धांवताय म्हणून अरे 3 घासान सांगे रे चार्ली तुका परवा पोपला काडून घेताय 100 रुपये सर दिता साहेब काल्या गे क्रिसमसा गम्मत करून घे गम्मत मोठे तुझे अरे चाट्टी घाल ये रे येताना सांत बसनात त्या 3 घासांचो कोणचो अळे हंगे भितर रंगल्या हांव घाल रंदीचे तुका रांदूंक सन्नी काले या पूरा काम हांवें करीचे कितले काम ताचे ड्यान तुवें 4 जार्सियो गाय हाडून घाले ताका तण गाडीचे थाळणे दिचे आणि दूध गाडीचे आणि दूध हांव बिलकुल खाना अरे चार्ली वो दूध कान ए बे ते दूध गाडचे म्हाका वाय वाटणी ते कित्या गाय गाणी म्हाका खाल दुस्मान काय म्हाका कळना पेद्रामा आदले बेटी हांव ते डीकेच्या अंगडीत 2 तांचे आनी घरा येता तो फेलसीसो दोरो आपले लागीने तो उडया म्हण चिंतून तांच्या बोल्सान दवरून दोरो उडोवन सेकेल देंवता म्हणटाना ती जिल्लीची गाय खंय ताण येवन म्हाका हाडली म्हणना ती हाडल्या वर्सार हांव 4 दीस आयसीयूंत खेळशील नी चार्ली तुजी ती 2 थांचे घाले जाली यो गाय आणली आका आई सेमा पावलो तू तांत्या पटलन काय करना गो बासनातले बासत ना रे तू काय लागवण आणे साहेबा लागवण आणे ना लागोना लागले मैं डॉक्टर आयलो फायनल रिपोर्ट दाखोवन म्हणालो आळे तुजी ती 2 तांत्या सोमा आसात बाकीची पुरा पिठो जाल्यात म्हणालो ऐकले गो अवस्था यो चार्ली आणि काले माडा आणि माडे मा सोडून या कोम्यान दुसऱ्या कोम्या पडलो असं बिलकुल ए बे कशे काय ना बा मुझे बायरान सोमेनाचे गुरुवार बताव गुरुवार महिन्याचे ते कसे अळे या तू काम झालं आजची बायले 6 महिने गुरुवार आजचे पिठो झाले रे 6 महिन्याचे गुरुवार तर काय घाला करते
आमचे खसा जाऊन 5 वर्सां झाली एक कीड म्हणे अंगी कीड एक कीड तू कुसूल आंब्या का एक कीड कुसूल आंब्या का गो कुसल्या एक कीड करून आणा तू आजचे विषय ये असे म्हणल्यार तू इतल्या बरं सांगते ना म्हाका तुमकां दोगांय की एक स्टोरी सांगता स्टोरी कानी 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 या अडे म्हजो आब आसा न्ही आबा मस्त गाय रावली एक दीस तो राती बसून असताना गोट्यार चिराते चिराते पळोवन तांग कानातले रे आनी बांदू कशे गन्नाले गन ते कान नशेन धरले मात्र वाघबच्चा गुडो वाण दुसऱ्यान घालो वाणना काय म्हणे गुडो वाण दुसऱ्यान घालो वाणना तेंत तुझी स्टोरी ए देवा बेतलेमा शहरान गोरवांच्या गोट्यान जल्माला आज आमचो सोडवंदार मोरयेचे द्वारी आयलो संसारी रायाचो राय करया नमस्कार नामान नामान बाळोका करया बोडव्याचे गाया नामान नामान तारोका गाव्या गिता उल्हासान बेतलेमा शहरांत जेजू राय जल्मला नीलशा गगनार ताचे नकेत्र पसरला अंकर मरियेन आपल्या पुतका नेला सर्गी बापान आपले दर्शन आमकां लाभयला संतोषान उल्हासान स्वागत करया जेजू भोवमानान मैपासान एकवटान भक्तीन करया सोम्या आराधन करतीत गायान वयर माथ्या सरभोवती आयकात नामा आंजा शब्दांनी गायान Gloria in excelsis Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Heaven, heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and single say on tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
चाहे एतराज कर ले। बिगड़े ज्यादा सुधरे हुए कम, अब तोड़ेंगे हर कायदा हम बोझ नहीं। शाम से कल मिलो काम से, अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए के घर के सारे रास्ते भूल गए। वो जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। घर के रास्ते भूल गए, अब तो हम बिल्कुल गए। आए ऐसी चौड़ में कि जो भी हमें देखे वो कहता रहे कि आज शेर खुल गए। बच्चा परिष्कारी बच्चा मलयाली पुरुष मोदलाली मध्यम मदिराशि वायड काल वायाडी वाकड काल वाकती पोरड काल पोराली तोकड ये फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय। चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय गरज तुका पळयताना पेंटा तेता बाय। ये फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय। चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय गरज तुका पळयताना पेंटा तेता बाय।
लागे साधी अबा अबा पप्पा कहीं गेला काले रे नन्नो पप्पा कहीं गेला अबा पप्पा भीतर आतात रे यो एक रोल आब गे साध अरे कदा नाही आजी तिकीट येता गे कारमा ए बाप्पा यो ट्रेन भीतर नीत लागे इंचा कूडा नीत लागे ए बाप्पा बाप्पा तिके मोरिया दिना पहिले तिके मोरिया दिए तर तिके मोरिया दिनांगे गे तू कितना मोरिया दी जावे काले मुळे तिके मोरिया दिनांगे तू ओरो इसकाला गेल्लो तुझ्या होय गे बुरगी बुरा तुका पळून असतात कित्याक कित्या म्हळ्यार बोर एग्जाम जाल्ली ने वय 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 ओरो एग्जामाक प्लंबरा काढून इसकाला गेल्लोय गे ओ तेंगे बाप्पा किरे प्लंबरा काढून इसकाला घेतात गिरे कोणी ते बाप्पा पुरा बुरगी म्हणून आले बाप्पा आले म्हणून ओसाम पेपर लीक झाला म्हणून तसे प्लंबरा किती काढून गेलो क्वेश्चन पेपर लीक झाला कोणी प्लंबरा आपण उडतात गिरे ते आम्ही त्यांचे लीक झाला आम चिंतले तसे आम्ही आपण उडत गेलो असू दे किरे चांगले बरे पद्रव जायला काढी द्यायचे रे ए को लागे मला बा काले काले क्वेश्चन पद्रव जायचे काढ विद्या जायचे ना निघाले विद्या जायचे हां गोत्ता तुका नाही गोत्ता नसताना मेर इंजिनियर जायचे रे को लागे ता काही विद्यात जायचे ने मास्टर जायचे रे ता काही विद्यात जायचे ने वय वय गोत्ता तुका नाही गोत्ता नसताना मेरे बोर गोत्तासून बोर क्लास निदलोय काले ओ ते हेंगे बाप्पा ते आने बाप्पा ते आधीच विद्या ॲब्सेंट बाप्पा त्याचे कोणा पळूनचे मागीर त्याच्या निदलो तुका इश्काला जातचे विद्या पळून नी कळले ने शिकोंग्रे जातचे तुका विद्या पळून पूरा बाप्पा पूरा बाप्पा तुझे मार्क्स कार्ड पळेला ना सगळ्यांनी तांबडे गिट दाट दो रेडो गोंचो दाट दो रेडो म्हणना बाप्पा मागीर घाले म्हणाचे रे हुशार चेडो काय हुशार चेडो तुका दोन सावळी सर जाप दिताय की जाय दिसारी सर तुझे सावाळे सरी असू द्या हांव तुका आईस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता दी 1 रुपया लेक्का घे तू एक का मागीर हांव चिंचे केदार दिवन 1 रुपया हांव तुका आईस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता जाय ते 1 रुपया मम्मी तुका आईस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता ए बे यो तोटलो कुरे पाड आणि ती केदार दी लेक्का रे दिलो समजो रे जाय तुझे लेक्का घे 1 रुपयाचे लेक्का हांव तुका आईस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता जाय ते 1 रुपया मम्मी तुका आईस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता 1 रुपया तिचे 1 रुपया तर तुझे रोट पैसे घेतले जाल्यार सांग पळया काले चिंताय रे तंदू चिंतूंक काले रे तू का काय चिंतूंक ना सांग गुरु तू का काले चिंताचे पडता ते 2 रुपयाचे आईस्क्रीम काही मेळटा म्हणून हांवें चिंचे तो राजाय का सांगडे तोय दिवन सोना अबे तुका लेक्का विचारले ते आईस्क्रीम खावंक तुका मॅच जाचे सामान विचारचे रे बाप्पा तू सामान विचारचे यो कोण जाय बा राती कोण निच्च्या टाइमार आयलो सांतिकाची मार कोण आयलो जाय बा बाबा ये टिन नित्य बरे ऍक्टिंग कर बाप्पा अबे काले नित्य ये सांगता नित्य नित्य बरे ऍक्टिंग कर अबे काले नित्य ये सांगता बाप्पा नित्य काले सांग रे ते काय ना बाप्पा आमच्या इस्कालांत मोरनासो म्हणलो नाटक आलो बाप्पा तसे हांव प्रॅक्टिस करून 3 दीस रजा नाही वय तसे नित्य बरे असे ओगो नित्य धरले आता तू मेन ऍक्टर वय हांव तर तुका सपोर्ट करचे ने वय आता निदा जाल्यार ओल जाय वय ओल जाय आज तो इतू ओल जायचा काय जाय तुम्ही दिसून काय येतात रे मागीर ऑर्डर जास्त सांगा रे वय ने जाय ता ती या काही गेले असे घर आज जगदी आई लो वाट एवढा ए टीचर ए नन्नोचे घर काही ಗೊತ್ತಾ तुका आज जगदी आई लो आता बरदांग मारो ग्रुंद झाला तै माडी लायला तू होते हे रब्बरच कातरून गेला तुका काचे घर काही ಗೊತ್ತಾ ही एक सगळी दिस मोबाईलवर कळली टीचर गी एक काय म्हणे अरे सांगले काय समजले अले त्या सोडी तसं बाप विसरला ने तसे आमके स्टेटस घालना काय रीआयपी म्हणून का शोधून आणले फोटो ते रीआयपी नाही टीचर ते आरआयपी ते कंचे टीचर आमची स्काला ते दामल्या झाले ते येता मर गाले आले आता तू काय म्हणे अंग माडियात मका किते ಗೊತ್ತಾ येऊन चिंता आज आले ते एकलो येता त्याची ते एकलो येऊन सर पण ಗೊತ್ತಾ हॅलो मटेंगे अर्जंट की तो काय अर्जंट साहेब होय की हांव कॉन्फरन्स पैसर लायक हांव दीप पुजाट जायते तो वरता गंची गाडी वरता बोराची गाडी दिल्या वरता जाय हॅलो एक्सक्यूज मी सर ಹಂಗ ನನ್ನ ಜಗರ್ ಕೈ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನ್ನು ಕೋಣೆ ಒಳ್ಳಿಸು ಬೂತು ಆಚೆಗೆ ಹೋದೆ ಖರ್ಗಿ ಜಗರ ಆಪಲೆ ಖರ್ಗಿ ಜಗರ ಪಟ್ಲೆ ಎಂತ ಸಂಗೆ ತುಮಿ ಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕಲ ಎಚ್ಚಂ आणि ती त्याची टीचर होय की नमस्ते नमस्ते
चल विषय घाले ವಿಷಯ ತುಕ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನಾ ಫಾಲೆ ನನ್ನ ಸೊ ಬಾಪ ಸರ್ಲಾಗ ಸೈ ಓಯ್ಜಿ ಓಯ್ ವಾಡಸ್ ಗುರ್ಕ ಮಗಂತ ಗೊತ್ತು ನೈ ಓ ತುಮ तो वाड्यास गुरकारगी ಓಯ್ ಅವ ಗೊಂಜರ ಗೊಂಗ ಇಸಾರ್ಕ ಇಸಾರಿ ಸರ್ ಆಮೆ ಮುಖಾರೆ ತೋ ಗರಾದ ನಾನು ದಿಸ್ತಾ ನಂಟು ಬಾಪ ಮೇಲೆ ರೇ ಹೋಗಿ ಕಾಳದಲ್ಲೇ ರೀ ಹೋಗಿ ಒಡ್ಲು ಜುಗಿರನೇ ರೇ ಫೋನ್ ಕೊಡ सांगता फोन काट गेले हे गाले बैलेचे फोन सही बात करता इल्लो योच करता काल ते नाळे नावून कुल्याचे पास झाले बैलेचे पास नाही साहेब प्रवीणा कैसे रे आमचं ऑलरेडी सरला रे सिमेंट गले ते खरे कंद्या कांदा सीधा ये अंग सिमेंट सडी फोन काढूंगा जाय 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 आणि कोण आणि कोण पोळे मेस्त्री पप्पा सोडून गेला बाप्पा पोळे पोळ्याला पप्पा सोडून गेला आणि कोण आत मग असे जायनं झाले बुता असे जायनं झाले इतल्या धक्का प्राचं पैसा नसलं झालं जीव जीव ता प्राच्य दिसता प्राच्य दिसतं गाला मस्त घे तू आणला का रे तू आणला का आणि कोण आत मग कोण निरात तो एक आपुती बसले देतात मेस्त्री गप्पा देवा मुझे सतमंदा देवा सरपंच बाबा माका सतमंदा ये ना सतमंदा देवा सतमंदा मेस्त्री आओ वल्ले वल्ले सतमंदा देवा बाबा सतमंदा देवा कशी झाली म्हणजे ऍक्टिंग कशी आहे ऍक्टिंग आहे मग कोण येतो अंदा जीवा की तू जीवा काल दट्टो तुझ ऍक्टिंग आता तू मेलोय चित्र आमची क्लास सोनांगा इल्या ऍक्टिंग तुझं ऍक्टिंग करणार म्हणजे किडनॅप होत राहिला का ते नाही अंगा सकट किडनी काय करतो अनंतर तुका शिकवचे तो का विषय होता त्या तुझ्या सोरा पुतान तू मेलाय म्हणून करा 3 दिवस राजा घाललाय का सोर घेऊन सो आओ मेला 3 दिवस ते अरे न बळे नाही झालं बळे बाप मेला 3 दिवस राजा त्याच्या पाठी रोस्त्र म्हणा किती पाठी रोस्त्र म्हणजे ताका पिन सुकत घाले म्हणून बघता माका चांगले बरे ही वाजच्या भाजी कोण ऐकली भारी बरी ही वाजच्या भाजी ऐकली किती ते मला आता मोठी यार काले म्हणे गलजे नाही तुला मिळव ना तका अर्जंट अगर अप्पा अटकते वालची भाजी अप्पा बांधून एक गलजे नाही पुरे रस्ते रे पुरे नका होत नटले तू काय असते रे काय नाव धर तुझ्या अर्ध्या कर वाह बाबा आज निस्त्या काय ना इत्तू जाय इत्तू तेत निस्त्या झाली मला निस्त्या झाली वालच्या भाजी आटली रे उभे बंगू बापाय अट्टाय बापोय अंगात विचार बापायडे उभे अडेता तुका राव तुका बापोय उभे काय तुका ठीक आहे गाडू बंद बळे उभे काय उभे आमचे गाले फॅमिली ड्रामा बळे मेस्त्री आचेडे ऊल होंगत तुना ऊल एल्यार पेदा मुलेदा तुंतु काले मी सांगता का रे ना ना रे पेदा मुले न जरे गारांत देवास पण असले देव बिरांत असले देवाकडे मागला देव पुरा दिता रे हे पे तसे मागले तर ने आज मुझो बाप यांगा असत घातलो तसे गाले मागले रे काय ना बाप्पा तसे गाले मागले रे काय ना बाप्पा तुझा बाप काय नगवले मारता गेलो हुशार बोला हुशार म्हणून मग गोत्ता बोला दाखवता तुका कितलो हुशार बोला आता तू मुजी तुझी तुझ्या बापाची आणि आमची स्कलची मोरी तुझी तू बाप आहे की मोरीत ना सोड काय बोले रे ना काय म्हणा तुझ्या बाप आहे की मोरीत ना आणि जिसकाला मोरीत होय जिसकालची मोरीत तुझी जाय पहिला सवाल गांधीजी म्हणल्यार कोण गांधीजी म्हणल्यार तो दिनेश असो बाप आहे कोण दिनेश रे तो तुम्ही नाही सांगले फादर ऑफ द नेशन म्हणून देवा मुझा ते फादर ऑफ द नेशन नाही रे निंगे फादर ऑफ द नेशन ओ तेंगे आवे तोत्तु मुन चिंतलो काय टीचर फादर ऑफ ताने इसरले तू दिनेशच्या बापानी रे मान व्यक्ती रे तो राष्ट्रपिता रे तो
नका अरे ऐक रे दुसरा सवाल तुका आता दुसरे सवाल होते सर पुरा आनंद घाले सर तू घाला कसची आता आम्ही मोबाईल लावून मात्र सवाल सर अजय क्वेश्चन झाले इजे क्वेश्चन तू माझं फेवरेट स्टुडंट चिंतला जाय बाबाचे प्रश्न त्याच्या घरी नेशानं बापाई काले विसरणं अंगाईक आई आई लिखितले रे नूर 25 घेतलं नूर 25 बोले साहेबा तुझ्या बापाई तान माझी क्लास गेली तुझ्या तान आमची मर्याद गेली आणि आम्ही रावाजी की तू राव बरं झाले मार गेली ही असं काही फायदा नसल्या रे आई रे ती नूर 25 जे गोत्त आई लिंपा जाय तुम्ही रे ते चूर मिस्टेक पोर 1000 म्हणे काल 500 म्हणालो पर तुम्ही सांगेरी सर 225 आज 225 म्हणा पाला 25 खंडित कळलं आता अरे आता तुझा तिसरा सवाल दुसरे झाले तिसरे देव कैसर असा देव ते सांग नको कोणचा देव बासो कोणचा देव मका येतो मेलो ना तो पप्पा तो पिकावाचो ड्रायव्हर तो नाही ताने विचारले सोडून दार देवाच्या विषयात तुझ्या पिकाबाच्या देव विषयात विचारणार तुम्ही सामान कितलं मारत म्हणे मारचे नको पुरी दे तुका ऐक रे आता अखेरचे सवाल तुझी मर्यादा म्हणून रे गल्ले जाय माका मर्यादा सोमा ऐक कुतुब मिनार दिल्लींदा वयर असते वयर ताजमहल ಆಗ್ರಾಂತ ತಾಜನ್ ವೈರ್ ಅಷ್ಟೇ कुतुब मिनार दिल्लींदा ताजमहल ಆಗ್ರಾಂತ तुझी प्राय घेतली रे तुझी प्राय ताका कशी ಗೊತ್ತಸಿಲ್ಲ ಇದು लॉजिक चालीस समगे चांगले कसे म्हणे रे ताची प्राय तुका कसे ಗೊತ್ತು तुंतुने सांगून आला बाप्पा अर्ध बिरकी ते वय 20 वर्ष अर्ध बिरकी झाला रे तो एक 40 वर्ष सगळं बिरकी झालं हुशार चढो मेस्त्री कोण दाखवतोस ऊन दाखवले मोडे ना मग चा करणार जाय चाय दिवा घरांत जाय सकाळ सोमा घाल रे तुझे को से तुम्ही कोणाचे करायला कोण मेला मग तुम्ही कांगारा म्हणतात जीव नसतो मेला करामा काल घालले जाऊ ना काल कोण आपले फोन केलाय ओटलो जुगेला दवटे जुगेला आणि मोर या साहेब हे कनमोर येतो बादराबान फोन गाडून नक्षल गाडी मारून ओय कोण सांगले तुमका ते पुतान गेलो तो अण्णा ये रे बाईला काय काय बोलवले बाबा आणि कोणाला सांगले रे आणि कोणाला आणि ना अंजय मास सांगले बाबा अंजय मात्र आणि उद्या उडले काल घालतो पैसे ना घे त्याच्याकडे फोन घाल पुरा ओय काढल्या फोनात कोणाक दवरचे रे आता कोणा घालचे मुळे रे कोणाक दवरचे रे गुर करा गंदा काय करा गुरकराची बोंगा होते का तुमच्या गाडी मोर नाही मी मोड्यान घरात मका दाखवायचे दादा पाच फोन काढून गो आता किती करचे मेल्ल्या मनशा खातीर आमी सर वाड्या घरा हांगासर हजर जाल्या तुमच्या मुखार आमकां एक वाड्या घरांक सांगात हाडचे एक आमकां भाग फावो जाल्लें
जायत जायत या या आम्ही आमका काय ना आम्ही आमच्या कामाक या क्लास गेली ते सांगते तिच्या लावली आणि येता की नाही क्लास गाईस आमका तुम्ही ऐकल्याक तसेच आमका नी पळयल्याक तुमका आमका दिल्लो वेळ काबार जालो देखून तुमका समेस्तांक देव बरें करूं. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ತಾರೆಯೊಂದು ಮೂಡಿ ಬಂತಣ್ಣ ಆನಂದದ ಹೊಳೆ ಹರಿದು ಬಂತಣ್ಣ ತಾರೆಯೊಂದು ಮೂಡಿ ಬಂತಣ್ಣ ಆನಂದದ ಹೊಳೆ ಹರಿದು ಬಂತಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಅಂದದ ಲೋಕದ ಚಂದದ ಸುತನು ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ದಯೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾನೋ ಅಂದದ ಲೋಕದ ಚಂದದ ಸುತನು ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ದಯೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾನೋ ಉನ್ನತ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ಉನ್ನತ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾನೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಾನೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಗಲಿ ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೆಳಗಲಿ ದೂತಗಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಹರ್ಷದಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಯಾರೋ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನೋಡಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ತಂತಣ್ಣ Bloody bugger. Hey, bada mapla, bada bada topla,
ಕೂಡಿ ಪೋಡಲಮ್ಮ ಮುಖಕಿಡೆ ಮುತ್ತಂಗುಡು ಕಡಿಚು ಪುಟ್ಟ ಕತ್ತ ಕೊಡಾದೆ ಮುಂದಾಣയിൽ ഒന്നല്ലോ ഫീലിങ്സ് ഒന്നല്ലോ ഫീലിങ്സ് വന്നു വന്നു കൊള്ളുന്നല്ലോ ഫീലിങ്സ് ഫീലിങ്സ് ഒന്നല്ലോ ഫീലിങ്സ് ഒന്നല്ലോ ഫീലിങ്സ് വന്നു വന്നു കൊള്ളുന്നല്ലോ ഫീലിങ്സ് ഫീലിങ്സ് ലോകം കാണാൻ പേരാ കെട്ടി ഹൃദയം പൊട്ടി വഴിയും തട്ടി വിടട്ടി സിറ്റി നടുവിൽ ചുറ്റി അടിയും പൊട്ടി പണി കിട്ടി ഒരു പൂ തരാമോ ഒരു കായ് തരാമോ പൂ കൊടുക്കാൻ അതിനാൾ വരണ്ടേ ആളിരുന്നാൽ കയ്യിൽ കായ് വരണ്ടേ याद च तेरी मैं ता जागर राता नू रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसाता नू तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर राता नू रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसाता नू हो इश्क तेरा बरसा दे Siga moviendo la manta, movete manita, movete manita, movete manita, movete manita, movete manita. A ver, los pibes me ayudan con esto. ¿Qué dice? La Marta se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para. Ajá. Daryl Mascarenhas अंजा सारखे छेडून ते नाव ताचे वेला दिसता रूपन सुंदर बाबा संकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हलतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोता योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल मोजा अशें म्हणून सदांच पळयता बगले मुझे देखून बसून कोंगरे मुझे केसरे पुसून मुझे कन्ना भाकऱ्यो लाटयता योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल मोजा अशें म्हणून सदांच पळयता बगले मुझे देखून बसून कोंगरे मुझे केसरे पुसून मुझे कन्ना भाकऱ्यो लाटयता डॉली मुझे डॉली काळीज मुझे सोरलाय तुवें डॉली 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 तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सोरलें तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली मोगाच्या सोदणेर हांव आसतना मेळ्ळें म्हाका गोबाय मोगान तुज्या काळीज लासतना मुझी भोगणा कशी वर्णूंक हाय विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया मुझे काळीज सोरलेल्या पारव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया मुझ्या मोगान सांपोडलेल्या तिरव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया 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 ಆ ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿತ್ತು రసిక రాజువో మరి నా దాసు బాబా నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏ రసిక రాజువో మరి నా దాసు బాబా నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ಆ ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटों मा छम
छम छमा पायल घुंघरू बजन क्यार खुटमा लाल क्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा लाल क्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा वंडरफुल खुश मैं इतना क्यों तुझको तो फिक्र में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் துன்பிட்டு நெல்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா எதுவும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಬೊಮ್ಮೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ ತಿನ್ನಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕಣ್ಣಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಮದ್ ಮೆಗಾಯಿಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ನೊಲ್ಪದು ಏನ ನಾಚಿಗೆ ದಂದಿನ ಮದ್ ಮೆಗಾಯಿಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ನೊಲ್ಪದು ಏನ ಬಗಿಲು ಬೋದ ರಾತ್ರಿ ಆಡ ಬಂದೇಚಿ ಬೊಡದಿನ ಮದುವೆ ಆದ ಆಲಾದ ಬೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಓಲಾಡ ತೂತಾರ ನಿಕುಲು ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ ಅಲೆದು ಓಲಾಡ ತೂತಾರ ನಿಕುಲು ಪನ್ವಾರ ಪನ್ವಾರ சுருக்கருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கன கனடே டஸ்கன கனடே டண்டனக டனகனக டே 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 చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు ఊరికే
आमची शेजारा आमची दुस्मानाने अशी ते काणी आमच्या मतगात असा. ही काणी पयशीची काणी नाही, ही आमच्या इतल्यांतली आणि तुमच्या इतल्यांतली सगळी. मेरी बाईच्या घरात व्हडल्या व्हडल्या पोपायो आणि मेलविदट्टूच्या घरात एक व्हडलो सेतगड आहे. पूण एक दीस मजा रातीन 12 वरार खंय गेलो हो सोर? वालटी ओ वालटी काय झाले? जोरला जाय पिनी हे बे जोर लोगी अबे काही भुई काम झाले म्हणून चिंतले. बिरांकू जरले बदल्यात एट दिसता इटल्यान बितराला पाय येतात दोन मिनिट आमटा आता लाग काय घेऊन असं जोरलो? अंगात ताले जाय पिनी खंय गेला गळला नाही आता. देंद्र हल्ला गेला सत्यानाश मारल्या पोरसा जोर लोतुरा साई पिनी. अच्छा लांब घेतलं बळे का आले लांब जरल्याचे मिशन साई पिनी इथल्या ते सोड. जाऊ सोडता अंगा ऐक हांव आत्ता आमच्या घरा फाटल्यान गेल्ली की हा ते मेली दटू सो इतलो व्हडलो गडाय पडलेलो बघते तो कितलो व्हडलो आलो म्हळ्यार त्या जडा एक केळबो असो जाल्लो म्हणता. तुवे असो जाल्लो म्हणटा म्हाका डाऊट मारलो. तुका ಎಂತ काम 80 तिसल्यान 80 इसल्यान 80 तांचे कितले वाटले झाला 80 आमचे कितले वाटले झाला आजचे कितले धरले ताचे कितले पिकले म्हणून लो पडले दीस लागत. जाय जाय ताका दिश म्हणून कळले ने. मेल्लू ओ मेल्लू उठला रे मेल्लू आयलो मम्मी उठ रे ओसन काय नकोस रे इसकाला ओसों कसा तुला फे पारू निवासिया नोर लांगा यबा काल बिरांकुळ पाऊस आहे बिनी पाम पेलर दबडला लोक वळे एकलो मास्टर धरून गेला जळ घालले पीस याचे ये सगळं वाईटी काय ना की करा काय रेंडो सोनू सदा नोर दोघांना झालो तेंत ऑन बांक ओढून ऑन केला आणि की उतर केतेत ना ये बेटी सारजी मम्मी दोघ जण आइले उदा गणकी ना हा उदाक ना रे मेल्लू ओहे रे पुत्ता ಉದಾಗ್ನ ತೂಕ आज ರಜಾ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ म्हणून घोषणा केला आज. वय की मम्मी वय रे मेल्लू चान्स तुझे तसे राव का आले मग गत्ती की ओय रे पुत्ता एन्जॉय आज मात मला ना मेरी बाई कशी आहे? हा बरी असा तू कसा आहे? हुशार चांगले बरी पैसे पैसरले तू आऊन घे आहो बाईला ना कान्नाच्या आकार धरल्या दूध होतो म्हणताना दूध ना तसे पाण्यार वैसलो दूध हाडून तू तसे पाण्यार दूध हाडून घ्यायचे जाय तर जाय 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 चांगले बरी मेरी बाई तुमच्यो हांव आमच्या घरच्या फाटल्यान गेल्लो तुमच्यो पोपयात ना ओटल्यो 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 बऱ्यो पिकल्यात तशें तू कान्ना देती वाईटी आईला ने सांगितले त्याच्याकडे काढून को सांग सांग ना जरा ते कावले होऊन कातीत जाय 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 हवे ता वाईटी ए वाईटी का नाही का ते ए वाईटी का नाही का तुका ओढत जाऊ ना कोण असाव आपले वय आमच्या घरा पटल्यान ओढले पोपय असत पडे होय, ते ओढलेले. हातान सोसून काढ नातल्या कोणी मुणी कान ओढती तू जाय साहेबीन ओ सतत धोस साहेबा ते काल चिरपिरशान आईला आईला ओ लीना बाई तुझे वस्तू म्हणून निघाले की सकाळींत
वही साहेबीने एक हप्त्यात गाण येताले तसे रबक एकदम काढले आमगेर वॉशिंग मशीन आला आणि ताची किरकिरीच ना वेगीच जाता तुझे चान्स बाई म्हाका सवय पडे अशी उमळीला झाले रबक जाता कितलं उस्त्रले रबक जाता ते सोड बाय तू हांगा ये पळया सोड झालाचे हांगा पळय म्हजी गोल्ड चेन म्हज्या नवऱ्यान आसा पळय म्हजे बर्थडे गिफ्ट दिल्ली वा भारी बरी आहे डिझाईन तुका भारी सोबी दिसता ने वय ने सगळी तसा ने तुका किती चान्स आमचे क्लोसा एक सामान म्हज्या दुवेची कॉल आयले पुढे पुढे खाले पुढे म्हज्या दुवेची कॉल आयले लंडनात आयफोन धाडटा म्हणटाले हांव येता आईले सकाळी पडेत आयफोन घे चेन घे अच्छा ऐकून जात मग आमचे सांगचे बस नाटकांचे कंचाय की आता तो काय तू रावे सैपा रावे खाले सास के मंगे पे 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 मस्त आहे तू काय काल झाली साहेबिनी खाले झाला मी सरते नाही सैपा मुझे जीवित तर सत्यानाश केलाय काल हवे काल गेला मुझे पप्पाच्या घरा किती खुशी येऊन आली आका काजा झाले सत्यानाश झाले दर दर उद्या पिया चूर तुझे सत्यानाश समाता मैं काल झाले मग सांग ना सवा काले 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 काल झाले आले अंगे काले त्यासाने होते हा काले ते येऊन आले इतली मोठी चेन इतलं बरेन डिझाईन माझ्या गवान दिल्ली येऊन दाखवता तू एक असं मग काले ती नाही तू का दिला ने काले का झालं त्याला इतली मोठी गल्या नाही ते घाले घालले ती कार्यामानी साहेबा कार्यामानी ते घाला ने आल ने बुरो तुका ताजो गोवाने ओ दुबईन काम करसो तुझो गो गोताने दुबई आणि तू मार्केट काम करसो तुझे आले बुरा तुझे सांगता ने माझ्या मांड्या कावेन तुम्हारी जे कालेंकर गेली मार एक शांती बरेर गेली कार मा किरी किरी काले साहेब आयलो आमच्या घरा पटल्यान गेली ने ती आणली केली नाच नाही केली ना काय म्हणताय गडाई नाने तुझो काय म्हणताय वही ना आता बोल नाही माका गोल झाली कोणाची गावा म्हणून वल्ली कियाचं राव आयला तुका या 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 वल्ली का तर राव वल्टी ये वल्टी आता आमच्या घरा पटल्यान गेली ते आमचे ओटलोटले पोपय आलेले ओय ओटलोटले दिसाना म्हणता दिसाना म्हणताय की माझी चेन दिसाना चेन दिसाना की ओय अंतून कितेच डाऊट ना ही सर्व मेलवी चित कामा ताच्याच लागले सुटायचे मेलवी मेलवी काय झालं नाही बा तुझे बैरे काय झालं मोर्या दिन आमचं ओढलं फिकलो पोपाई दिलायला झाले आणि आमचे बांगाराची चेन अरे तुमका दोघांनी घेऊन सरसून सांगता मुझ्या गडाई द्या गडाई मर्यादिन खेळी दोरांगा आचे खाल पिशवले पियाला साहेबा कोणा सांगतो साहेबा पियाला म्हणून अरे बस दे ना बस दे अन्य सांगता ओ अन्य तू काढून दीदी काला तुझ्या काला कोण पियाला कोण साहेबा कोण अडवले जाय तू हा मुले मुका बोलू तिसरी मला बोले हिस्ट्री मला बा ओ ओटलं तिसरी ओदा चाल आलो ओस लागले सुद्धा तो दोनशे मुले तोटलं अरे ये मुका ये तू ओनडे हा आता उले साहेबा मुझे आता उले मुझे गडाई दी साहेबा उले तू मुझे पोपाई गया ओटलो गडाई दी साहेबा आगा बोला तू गडाई दी बस गडाई पोपाई
दिसून असं बड्या पोलीस आईला पोलीस काय झालं विषय काल झाली विषय काल मुझ्या 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 ओढलं पिकले मोबाईल त्यानं काढला अरे माझी चेन काढलं त्यांनी पंगराची माझ्या गव्हाची केळी काढते गडाई ओके ओके गाण केली ना मुझ्या ओढलं मोबाईल ओके लहान मोठा तुझ्या हा पुरो चांगल्या बरी आता मंगलोर राहतं चड्डी गँग पडले पंगड असा चड्डी गँग ते गळे नातेवाशी कळीत असा की ना आमच्या गळीत ना आमका होत ना चांगले बरे आता मंगलोर राहतं दीस केले बरे सोऱ्याच्या पंगड चढ जाऊन असा तू चड्डी गँग म्हणले एक आणि घराघराने बसून थोड्याचे कारा सोरल्या थोड्याची बायका सोरल्या आणि पायो आणि गाड्या फर्स्ट टाइम आहे कोणच्या बहुशा सोरंगामध्ये भूक लागली कोण ना पाप त्यांच्या पोटात आमची तर जायची गडाई जसे आमची टीम असं नाही त्याच्याविषयी इन्व्हेस्ट कर नसा वय गे वय काय करतात Hello? Is there any updates? Yes, sir. We have 4 suspects. Wow, that's great news. त्यांच्याकडे पायो आणि खेळणी असतात की वय सर हांगा कुंदयगोली बस स्टँडांत 4 जण चड्डी घालले बसल्यात एकलो केळी घेवन आसा आणि देगेक वोट जायत गडाय आसा 2 जण पोपया घेवन आसात आणि एकल्याच्या गळ्यांत गोल्डन चेनी आसा धरून गॅंगाके गट्ट धरो देवती देताना ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕಳಚಿದ ಖಾಕಿ 24 ಗಂಟೆ 4 ಖದೀಮರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹೆಡಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಖಾಕಿ ಪಟ್ಟ तुझी बारी चेन क्या रे सर गोल्डन चेन लीना बाई हिस्से को दी चेन वय माझी चेन ती गेली तर मी बारी बरी असते when Rangana is here nothing to fear चांगले बरी आणि आमका हे बारी उपकार झालो आमची गडाई मिळली त्यांची पोपाय मिळले तर मुझे केले का आणि हंगा सर येदोल म्हणा सर आमच्या सांगता तीर्पदार जावन वरवणेदार जावन सांगात दिल्ले 2 जण मनेस प्रदीप रोजारियो कुपे पदाव तशेंच प्रिन्स एंड पिंटो हॉस्पिटल तुमकां आमी हांगा सर दिनवासनेची एक ल्हानशी काणीक तुमकां दिवंक शेतांव देखून बिगर बापांनी मुखार येवचें आनी आमी तुमचे खातीर अमनात करून दवरली ल्हानशी काणीक तुमी स्विकार करची प्रिन्सन तशेंच प्रदीप मुखार येवचें बिगर बापान तीर्पदारांक जोरान ताळयो आमी दिवच्यो येदोळ मनीस सांगा दिल्ले तांकां